प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी आमच्या दोनया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची पुनर्जीवनपणाची परब समोर उमतां. आनी ही परब जावन आसा आमकां दर एक क्रिस्तांवांक एक व्हड परब. सगळ्या परबे मदें ही जावन आसा व्हड परब आनी हाचेरूच आमचो भावार्थ आदारलेलो आसा. आमकां पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत कितें करूंक आपयता काय तें आमी आयज ह्या जिवितांत आमी पळोवया, ह्या आयच्या नियाळांत आमी पळोवया. पूण आमी पुनर्जीवनपणचे नियाळ करता आसतना पयलें म्हणल्यार आमी पळोवया आमकां ह्या पुनर्जीवनपणांतल्यान देवान आमकां दर एकल्याक आपलो मोग दाखयलो, आपली पदवी दाखयली आनी आमकां आमचे बरोबर तो सदांच आसा म्हण तो आमकां भरवोसोय ताणें दिलो. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, हें पुनर्जीवनपण आमकां हेंच दाखयता, हेंच आमकां तें शिकयता. कित्याक आमी पळयत जाल्यार आमी जाणात आमी हें पुनर्जीवनपण आमी मनयत आयलोलीं आसा. कित्याक एक तेंपार इतिहासांत आमी ही घडणूक घडलोली पूण आमी ती मनयता. कित्याक आमकां जेजू परतून आमकां उगडास करता की तो आमच्या सांगाता आसा. आमकां तो आमी कसलेच त्रासांनी पडत जाल्यार आमचे बरोबर तो आसा हें तो आमकां दाखयता. हीच जावन आसा आमकां देवाची कृपा, हीच जावन आसा देवाचो मोग तो आमकां दाखयलो. तो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. ह्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पसत ताणें भेटयलो. आनी जेजू जेन्ना मनीस जालो, आमचे बरोबर रावलो, आमचे भशेन तो जियेलो, तेन्नाय न्हू ताचें शीत आसलें, ताचे जायते पाटलावदार आसले. आनी जायते जाण आमी पळयलेलें आसा शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार जायते जाण ताचेर आडूय उलयताले, जायते ताचेर ताका राग येतालो. कित्याक ताणें आख्खोच फोकस तांचेर घातलेलो म्हणून. आनी तो तांकां सांगूंकूय सोदता पूण ते मानिनात. आनी सगळेंच घुसपागोंदळ जाता. आनी आमी पळयलां मनीस जाका देवान सगळें दिल्लें त्या एक काळोखाच्या मार्गार वता. जेजू जावन आसा आमकां एक उजवाड आनी ताणें आमकां सांगलोलेंय आसा आनी जायते कोन्यांनी ताचे मिलाग्रींनी ताचे पेकोण्यांनी ताणें आमकां दाखयलां तोच जावन आसा आमकां उजवाड म्हणून. पूण तेंच मानूंक त्या वेळाचे त्या काळाचे मनीस जे आसले, जुदेव जे आसले, जेजू तांकां सांगूंक आयल्लो तो ते मानून घेवंक तयार नासले. आनी तेच पर्यंत ताचे शीस ताचे बरोबर रावनूय बी तांकां आजुनूच कळोंक ना. आनी आयचे शुभ वर्तमान देखून जेन्ना आमी पळयता हांगा ह्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत पळयलोलें आसा, जुवांव आनी पेद्रू. जुवांव ताचें नांव बरयलोलें ना पूण आमी मानतात की तो जुवांव म्हणून. आनी पेद्रू हे फोंडाशी जेन्ना धांवन वतात, पेद्रूक आजून समजूंक येवना, जुवांवाक आयलें, जुवान पळयलें कितें जाता तें पळयलें आनी ताणें विश्वास दवरलो. मोगाच्या भावान भयणो, आमकां जेजू जायत्या काळान दाखयता. आनी आयज जे आमी मानतात, आयज जे आमी मनयतात पुनर्जीवनपण, तो जावन आसा व्हड एक मेन पॉयंट, मेन गूट जेजूच्या जिविताचो. कित्याक ताणें हें केल्या शिवाय हें करून ताणें आमकां दाखयलां तो सर्गीच्या बापाचो खरो पूत. आनी ताचेच वरवीं आमकां सोडून मेळटा आनी ताचेच वरवीं आमी सगळे पथकांतलीं पयस वतात, ताचेच वरवीं आमी काळोखांतलीं भायर सरतात आनी नव्या जिविताक आमी फुडें करतात. मोगाच्या भावान भयणो, आमी पळयया आयज आमी हें पुनर्जीवनपण आमी नियाळटा आसतना आनी आमी खुशालकायेन भरलोलीं आसात. आमी जाता ते भाशेन न्हू आमच्या जिवितांत हे पुनर्जीवनपणाचे खास गूण आमच्या जिवितांत लावया. पुनर्जीवनपण आमकां कितें शिकयतात काय? पुनर्जीवनपण आमकां जायतें शिकयता. पयलें म्हणल्यार आमकां पुनर्जीवनपण एक भरवोसो दिता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजूचे शीस जे आसले ते आमी गेल्ल्या सातोड्यांत पळयलेलें आसा. जेन्ना जेजूचे शीस ताणें पळयलें, जेजूक मारूंक व्हेलो तेन्ना सगळे शीस पळोवन गेले. सगळे शीस जेजू लागीं एकूय शीस आसूंक ना. पूण जुवांव म्हणटा तो आसलेलो म्हणून, आनी थोड्यो बायल्यो आनी ताची आवय आसलेली म्हूण
मोगाच्या भावान भयणो सगळे शीस पळून गेले. आनी जेजू जेन्ना मेलो कुर्सार मेलो तेन्ना तांचे मनांत आतां कितें करचें तें कांयच ना. सगळो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा. कितें भिरांतेन ते जियेताले, भिरांतेन ते लिपोवन लिपोवन ते जुदेवांक लिपोवन लिपोवन ते रावताले. आनी मोगाच्या भावान भयणो हें पुनर्जीवन पळोवन तांकां एक भरवोसो येता. कसलो भरवोसो? ते भिरांतीक फुडो करूंक आनी भिरांत भरवशान जेजूक पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक हें पुनर्जीवन पळोवन तांकां बळ दिता. मोगाच्या भावान भयणो आनी आमी फुडें वाचीत जाल्यार न्हू पयत पुस्तकांत धर्मदूताचो इतिहास हातूंत आमकां जायते धर्मदूतांचे जायत्यो घडणुको आमकां वाचूंक मेळटात. आनी आमी पळयतात जेजूच्या घोटायेन जेजूच्या शक्तीन तांकां जेजून हो जो पवित्र आत्मो दिलो ते पवित्र आत्म्यान ते बरोवन ते जेजूचें पुनर्जीवन पळोवन परगटूंक लागले. आनी उदाहरण म्हणल्यार ते इतले भिरांकूळ आसले पयले पूण जेजूच्या पवित्र आत्म्यान जेन्ना ते बोल्ले मोगाच्या भावान ते कसलेच त्रासाक कसलेच प्रॉब्लमाक ते फुडो करूंक मुखार पावले. आनी आयज देखून आमी जाणात आमच्याय देशांत जेजूचोच एक शीस येयल्लो म्हणून आमी मानतात. आमी भावार्थ दवरतात. भाग्यवंत तोमास तो जेजूचेर भावार्थ दवरूंक दुबावतालो तरी तो हांगा आयलो. आयज जेजू आमकां हे पुनर्जीवन आमकां भरवोसो दिता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते त्रास आसात, जायते कश्ट आसात. पूण आनी जायते फावटी आमकां दिसता आमचें जिवीत सारकें चलना आनी सगळेंच काबार सगळेंच सोंपलें कशें आमकां दिसता. पूण जेजू आमकां आपयता की ताचेर तो भावार्थ धरूंक तो भरवोसो धरूंक कित्याक जेजू ते भरवोशान आमकां ते फुडो करूंक आदार दिता. मोगाच्या भावान म्हणून दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी कितें शिकूंक जाता काय म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आमकां एक नवें जिवीत दिता. आनी हेंच नवें जिवीत आमी पळयलां शिसाच्या जिवितांतूय बी. शीस भिवून आसलेले आनी हांगा आमी पळयलां आयचें वाचप आमी आतांच वाचयलां. पयलींच फोंडाशी वचोंक म्हणल्यार एक वस्तोरी फोंडाशी गेल्यो. सगळे चारूय शुभवर्तमानकार जे आसात ते म्हणटात की फोंडाशी पयले बायलो गेल्यो, वस्तोऱ्यो गेल्यो. मोगाच्या भावान भयणो जुदेवाच्या चाली रिती प्रमाणे बायलेक तितलें मत वाचूंक ना. बायल जावन आसली एक लो स्टेटसाची मनीस ताका एक वस्त कशें मानताले आनी तेच भरवशान त्यो फोंडाशी वतात. ताणें लुकाच्या शुभवर्तमान आमी वाचीत जाल्यार लोक जायते फावटी म्हणटा की जेजू बरोबर जायत्यो वस्तोऱ्यो शिसूय आसलेल्यो आनी त्यो जेजूचो फाटलाव करताले आनी त्यो ह्योच वस्तोऱ्यो त्यो पुनर्जीवन जेजू फोंडान आसून देखून ते जेजूचो फाटलाव करूंक ते मुखार सरतात. मोगाच्या भावान भयणो सगळे जेजूचे शीस भिरांत नासले पूण ह्यो भरवशान आनी जेजूच्या भावार्थान त्यो मुखार वेतात. आनी त्योच मोगाच्या भावान तेन्ना त्यो फोंडाशी पावोन तांकां जेजू मेळना ते वचोन शिसांक पयलीं सांगतात. आनी आमी चिंतून पळया एक बायल त्या काळार जिका चड मत वाचूंक ना ती वचोन शिसांक सांगता आनी शीस तेजें मानून घेतात. ते आमी पळोवया ते पयलें मानूंक घेवंक तांकां त्रास जाले आसतले. ते मानिना आसले मानूंक तांचे भावार्थ धरूंक जावंक ना. पूण तरी आसतना हे बायलांचे परगटणारे जेन्ना तेमी सांगलें ताच्या उतराचेर ताणें भावार्थ धरून ते मुखार गेले. आनी तेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो हे बायलां मदें आमी पळयता तांचे मदें एक नवें जिवीत जालें. आयज आमी जोवांचो शुभवर्तमान वाचलेलो आसा. दुसरे शुभवर्तमानकार म्हणटात जेन्ना फोंडाशी बायलो गेल्यो तांकां एक शुभवर्तमान म्हणटा जेजू मेळ्ळो. मातयेचो शुभवर्तमान म्हणटा आंज बरवें मेळ्ळें आनी तांणी तांकां पयलीं परगटणार केली. तांचें जिवीत ताणें बदल्लें आनी तांकां नवें जिवीत मेळोन ती जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची पयलीं परगटणार जाली. आयज आमकांय आमचे हें आपोवण्याचो आमी दर एक क्रिस्तांव आमकांय एक आपोवणें दिल्लें आसा जेजून आपलें जिवीत परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान तेंच आमकां उगडास करता. आमी पयले सुवातेर हें करतले जाल्यार जेजूक अणभवून आमचें जिवीतूय नवें जिवीत करूंक गरजेचें
आनी ताच्याच मार्गान चलोवंक गरजेची. म्हज्या भावान भयणो, आयज आमी आमच्या सुम्याचें पुनर्जीवनाचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमकांच हे प्रश्न करुया, हें जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत कितें काय? आमच्या जिवितांत जें भरवोसो हाडटात काय, ओ आमच्या जिवितांत आमी ताचेर भरवोसो दवरचे खातीर आमी पयस वतात काय? आमच्या जिवितांत आमकां जेजून नवें जिवीत दिल्लें आसा. ह्या पुनर्जीवनपणा वरवीं हें नवें जिवीत कशे तरेन आमी वापर करतले काय? हे नव्या जिविता वरवीं आमी अनुभवलेल्या पुनर्जीवनपणांतलो जेजूक आमी दुसऱ्यांक वांटली काय वो आमकांच दत्तली, हें आमी नियाळ करुया आनी जेजूच्याच बळान भावार्थान भरवशान आनी नव्या जिवितान भरून आमी ताची खरी परगटणार जावंक वावरुया.